नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. गोया खातीरची नवी हायटाईड लायन निश्चित. नव्यो CRZ शिमो थारल्यो. गोयान मागली टर्टल नेस्ट सायटींची फेरपळोवणी. रमेश तवडकार एकटोच न्ही, गोयात 40तले 14 आमदार मंत्र्यांचेर वेगवेगळ्यो केशी. 3 जाणांचेर सिरियस केशींनी आरोपपत्र. 1/3 विधानसभा टेंटेड. गोयातल्या 5 स्टार हॉटेलांनी चलता सेक्स रॅकेटाचो धंदो. अटक केल्ल्या दुबावीत मध्यस्थाकडच्यान पुलिसांक म्हायती. सेक्स रॅकेटांत टॉप एक्ट्रेस आनी मॉडेल्स. पुलिसांनी आरोपपत्र घाल्ल्या खेळा मंत्री रमेश तवडकाराक मुख्यमंत्री पार्सेकारान कॅबिनेटांतल्यान काडचो. आप गोवा फॉरवर्डाची मागणी. सात राज्याची 27 सीटांची राज्यसभा निवडणूक. भाजपाची आघाडी. एसपीन जिखली 7 सीटां. काँग्रेस 3ऱ्या पावड्यार. संभाजीराजे छत्रपतीक राज्यसभेक नामांकन. आणि 2,87,00,000च्या फ्रॉडाक DCB बँकेच्याच मॅनेजराचो हात. GCAचो खजिनदार अकबर मुल्लाचो आरोप. खबरो विस्तारान. गोया खातीरची नवी CRZ शीम निश्चित जाल्या. नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन नव्या सुधारीत हायटाईड लायनीक मान्यताय दिल्या. गोय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, पुडुचेरी, ओरिसा, आंध्र प्रदेश आणि दमण आणि दीव ह्या राज्यांच्यो नव्यो CRZ शिमो थारल्यात. महत्वाची गजाल म्हळ्यार गोंयांत टर्टल नेस्ट सायटींची फेरपळोवणी जावची म्हण मागणी केल्या. एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट. केंद्राचे नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिळनाडू, पोंडिचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि दमण आणि दीवाची नवी CRZ हायटाईड लायन थारायल्या. 15 जुलै मेरेन तो सगळो डेटा ते राज्यांक धाडटले. तो डेटा धाडले उपरांत राज्यांक 2 म्हयन्या भितर कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान तयार करचो पडटलो. ही हायटाईड लायनीचे मार्किंग NCSCM चेन्नई हांच्यांनी केला. बसकेची मिटिंग्स प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात. गुजरात, केरळ, वेस्ट बंगाल हे राज्यांच्यो हायटाईड लायन मात थारावंक ना. ते राज्यांनी काय हरकत घेतिल्ल्यान त्यो थारिल्ल्यो नात. नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी आसा तांचे मिटिंगेन पूर्ण देशभरातले सगळी कोस्टल लायन जी आसा त्या कोस्टल लायनीचे सर्वे करून डिलिनेशन जे करप आसता ताज्या खातीर तांणी सगळी सर्वे केल्ली आसा. पण ताचो रिपोर्ट अजून सगळ्या स्टेटींचो येवंक ना. गोंयचो बी संदर्भान तांणी हाजेर रिपोर्ट तयार केल्लो आसा आनी गोंया कडेन तांणी तें धाडिल्लें आसलें. ताजेर आतां आमकां परत ते सगळो CD फॉर्मेटान ताच्या PDF फॉर्मेटान ते आमकां धाडून दितले आनी ती PDF फॉर्मेटान धाडटकच आमी हांगासर बसतले, ताजेर विचार करतले आनी मागीर तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाक म्हणजे नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी आसा तांकां आमी तो सबमीट करतले. गोंयचे CZMA जी आसा ते थंयसर तांकां ते सबमीट करतले. आत्तां तांचे कडल्यान ते कांय गोश्टी, कांय टॅक्निकल डेटा जो आसा तो कॅडेस्ट्रल डेटा म्हणटात पळय तो डेटा बी सगळो अजून आमकां मेळपाचो आसा. तो मेळटकच आमी ते करतले. ताज्या उपरांत आमकां सादारणपणे जुलय ऑगस्ट पर्यंत आमकां थोडो टायम मेळटलो. तो मेरेन आमी तें फायनलायज करप आनी मागीर तांकां सबमीट करप. जें ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आसतलें, लोकांक आपलें जर कितें म्हणपाचें आसा, म्हणणें आसा जाल्यार तें सांगपाक मेळटलें ताजेर. आनी म्हणून तें ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पब्लिके खातीर आसतलें आनी मागीर पब्लिकाचे सगळे व्ह्यूज, तांची मतां, तांचें कितें म्हणणें आसा तें आयकून घेवन मागीर फायनल नोटिफिकेशन जें आसा तें केंद्र सरकार म्हणजे नॅशनल ऑथॉरिटी जी आसा ती काडटली. गोंयान मात कासव संवर्धन सुवात, रीफ एरिया, सॉल्ट मार्श आणि मड फ्लॅट हाचेर फेरपळोवणी मागल्या. आता गोयची HTL लायन कितली थारायल्या ते पळोवचें पडटलें आनी ती दर्या देगेच्या सुवाती वयल्यान खंयच्यान मापल्या तें पळोवचें पडटलें.
प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. राजकारणी आणि गुन्यांव ह्यो सामक्यो लागींच्यो गजाली. गोंय विधानसभेच्या 40 आमदारांपैकी वट्ट 14 आमदार मंत्र्यांचेर वेगवेगळे गुन्यांव नोंद आसात. 14तल्या 3 जाणांचेर गंभीर गुन्ह्यांचो आरोप आसा. गुन्यांव नोंद आशिल्ले आरोपपत्र आशिल्ले कोण हे गोयचे आमदार मंत्री. पळोवया स्पेशल रिपोर्ट. मंत्री रमेश तवडकर आड 2009तले खोतीगांव अभयारण्य दंगलीचे केशीत काणकोण पोलिसांनी आरोपपत्र घाले आणि परत एकदा राजकारण आणि गुन्यांव ही गजाल चर्चेत आयल्या. तवडकराचेर 2009त बेकायदेशीर जमावबंदी, घुसखोरी आणि ड्युटेर आशिल्ल्या सरकारी अधिकाऱ्याक त्रास दिलो म्हूण आरोप आसात. गोंयांत वट्ट 40 आमदार मंत्र्यांतल्या 14 जाणांचेर वेगवेगळ्यो केशी आसात. 14तल्या 4 जाणांचेर सिरियस केशी आसात. सिरियस केशीत आरोपपत्र आशिल्ले आमदार म्हणजे बाबूश आणि जेनिफर मोन्सेरात ही घोव बायलां, आमदार मिकी पाशेको आणि आता मंत्री रमेश तवडकर. आता कलम 144 खाला जमावबंदी, मोर्चा काढलो आणि हेर बारीक सारीक गुन्यांव आशिल्ल्या बीजेपीचे आणि हेर आमदार मंत्र्यांची नावां अशी: मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा, पर्यावरण मंत्री राजेन आर्लेकार, कला आणि संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार, बीजेपीचो आमदार मायकल लोबो, बीजेपीचो आमदार निलेश काब्राल, बीजेपीचो आमदार प्रमोद सावंत, अपक्ष आमदार नरेश सावळ, काँग्रेसीचो आमदार मोविन गुदिनो आणि काँग्रेसीचो आमदार दिगंबर कामत. 2012ची वेंचणुके उपरांतूय कांय जाणांचेर केशी आणि आरोपपत्र नोंद जाल्यात. तातूंत अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार केशीत आमदार बाबूश मोन्सेराताचें नांव आसा. जायकालास प्रकरणांत दिगंबर कामतीचेर केस रजिस्टर जाल्या, मात अजून कामतीचेर आरोपपत्र घाल्लें ना. राजकारणात आमदार मंत्र्यांचेर 144 कलमा खाला गुन्यांव नोंद जावप ही अजापाची गजाल न्ही आणि ते तितले सिरियसूय न्ही. मात गोंयच्या राजकारणात सद्याक सिरियस गुन्यांव नोंद आशिल्ले आमदार मंत्री आसात. गोंयच्या राजकारणाचो इतिहास पळयत जाल्यार कांय आदले मंत्री आमदारांचेरूय सिरियस केशी आशिल्ल्यो. राजकारणात गुन्यांवकारी मनीस कांय कमी नात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. स्पोर्ट्स मिनिस्टर रमेश तवडकरान राजीनामो दिवचो वा मुख्यमंत्र्यान ताका घरा धाडचो. मंत्र्याचेर आरोपपत्र घाल्या उपरांत आम आदमी पार्टी आणि गोवा फॉरवर्डान ही मागणी केल्या. मंत्री तवडकार आनीक जायत्या करप्शनाच्या केशींनी घुस्पल्लो आसा. सरकारान रमेश तवडकराचेर 15 दिसां भितर कारवाय करची म्हण आम आदमी पार्टी मागता. आरोपपत्र घालपाक 7 वर्सां कित्याक लागली काय म्हण आप विचारता. श्री रमेश तवडकर जे आसात हांकां 2009 जाल्ल्या एका केसीन हांचेर चार्जशीट जाला. जे चार्जशीट काल जाला तें एक्चुअली 2009ची केस ही, म्हणजे कमीत कमी 7 वर्सां चार्जशीट करपाक गेली. हे चार्जशीट डिले जावपा फाटलें कारणय खूब इम्पॉर्टंट आसा. ताका चार्जशीट पुलीस स्टेशनान जे परमिशन्स मागिल्ले चार्जशीट करपाक, जी हायर ऑफिसा कडेन ती SP लेवला पर्यंत वताली आणि थंयच्यान नोटशीट्स ना जाताले, इतलें इन्फॉर्मेशन आसा. जावपाचे जे रिजन्स आसा ताज्या फाटल्यान गव्हर्मेंटान ती रिजन्स क्लियर करची. वी डिमांड दॅट ही शूड रिजायन इमिजिएटली. He should resign immediately or our honorable CM should ask him to leave. See, we are giving him 15 days time. After that, the course of action we will decide. गोवा फॉरवर्डान मंत्री रमेश तवडकराचो राजीनामो मागला. भाजपा सरकार भ्रष्टाचाराक उर्बा दिता असो आरोप गोवा फॉरवर्डान केला. भाजपा सरकारान मुख्यमंत्र्याच्या मेवण्याक जो IDCचो फील्ड ऑफिसर आसा ताका 1 लाख रुपयाची लाच घेतना रंगे हात धरलेलो. ताका परत कामार घेतला. हातून कसलो तरी नॅक्सस आसा. करप्शनाच्या बाबतींत BJP काँग्रेसी परस पास्ट अशें गोवा फॉरवर्डाक दिसता. मालवणकर जो गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन फील्ड ऑफिसर आशिल्लो ताका रेड हँडेड कसो दवरलो. सो जेन्ना हाका रेड हँडेड दवरलो आनी ताका परत पळय सर्विसी पळय IDC पळय घेतला, हो सामको एक चुकीचो पावंडो. मालवणकर हो आमगेलो मुख्यमंत्री पार्सेकाराला मेवणो म्हणटकर एक नॅक्सस आनी एक दुबाव चड दिसता ताका रोखडो असो रिस्टेट करतकर. आनीक BJP हे करप्शनाचे सिरियस ना हे आमी सदांच म्हणटात, पूण आतां लोकांचें मत अशें आसा की BJP म्हणटा ती BJP वेळार काँग्रेसी परस भरमसाट करप्शन जाला. GIDC ते धरली पळय मालवणकराक, इट इज टीप ऑफ एन आयसबर्ग. कित्याक GIDC भितर प्लॉट आणि जमीन अलॉटमेंट स्कॅम्स पळय आसात ते खूब आसात. तांचे सगळ्यांचे इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय. रमेश तवडकर म्हणटा तो मंत्री आसा, ताणें रिजायन जावप
ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान ताका कुशीन दवरप, मुख्यमंत्र्यान ताका काडप. सो असली पार्टीन आपणें उदाहरण दिवपा जाय की चार्जशीट फायल केलें म्हणटकर कुशीन वचपाचें. आनी फायनली बीजेपी सदां कितें म्हणटा की ते देश सांबाळपी आनी बाकी लोक आसता ते देश विकपी. सो सांबाळपी म्हळ्यार दाखयत न्ही चार्जशीट फायल केला, कम आउट क्लीन अँड रिजाइन. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार, तुकाराम मराठे आनी सावयो डायस. गोंयांत स्टार हॉटेलांनी मोठ्या प्रमाणात सेक्स रॅकेटां चलतात म्हण क्रायम ब्रँचीक दुबाव आसा. ह्याच सप्तकांत क्रायम ब्रँचीन हाय प्रोफायल सेक्स रॅकेट उक्ताडार हाडिल्ले. फामाद सिनेमा आनी टीव्ही एक्ट्रेस वा मॉडेल्स हॉटेलांत गिरायकांक मेळपाक येतात. ताची कल्पना हॉटेलाच्या मॅनेजरांक आसता, मात ते पुलिसांक खबर दिनात. एक्ट्रेस मॉडेलां खातीर 20 लाखां मेरेन चार्ज करतात म्हण हाय प्रोफायल सेक्स रॅकेटांतल्या दुबावितान पुलिसांक सांगलां. गोंयांत सेक्स रॅकेटांचो धंदो फकत दर्यादेग ल्हान हॉटेलांनीच न्ही तर गोंयांतल्या 5 स्टार हॉटेलांनी पावला. सेक्स रॅकेटांत सांपडिल्लो दुबावीत मध्यस्थ आनंद कुमार उर्फ एनडीची चौकशी करतना तपास यंत्रणांक म्हत्वाची आनी धक्कोदायक म्हायती मेळ्ळ्या. आनंद कुमाराची चौकशी करतना गोंयांतल्या 5 स्टार हॉटेलांनी हाय प्रोफायल सेक्स रॅकेटांचो वेव्हार चल्ला म्हूण दिसून आयला. आनंद कुमाराची डायरी तपासतना तपास यंत्रणांक ही एक्ट्रेस आनी मॉडेल्स गोंयच्या फामाद स्टार हॉटेलांनी गिरायकांक मेळ्ळ्यात म्हूण पुलिसांक रिकॉर्ड मेळ्ळा. जे वेळार ही एक्ट्रेस गिरायकांक मेळपाक हॉटेलांत येतात ते वेळार त्या हॉटेलाच्या मॅनेजरांक ती कित्याक आयल्यात हाची खबर आसता, मात ते वेळार हॉटेलांचे अधिकारी हाची म्हायती पुलिसांक दिनात. हालींच हाय प्रोफायल सेक्स रॅकेटांतले एक एक्ट्रेस हे बांबोळेच्या 5 स्टार हॉटेलांत क्लायंटांक मेळपाकूच आयिल्लें. हाचे वयल्यान 5 स्टार हॉटेलां हे सेक्स रॅकेटांनी सामील आसतात म्हूण खात्री जाल्या. आनीक एका केशींत स्टार हॉटेलाक पुलिसांनी व्हिजिटरांचो रिकॉर्ड दाखोवपाक सांगलो ते वेळार हॉटेलाचो मॅनेजर तयार जावंक ना. मात उपरांत पुलिसांनी दबाव हाडले उपरांत हॉटेलाच्या अधिकाऱ्यांनी व्हिजिटरांचो रेकॉर्ड दाखयलो. हाय प्रोफायल सेक्स रॅकेटांत धरिल्लो आनंद कुमार उर्फ एनडीचे पणजे वाठारा लागसार 3 मोठे पॉश फ्लॅट आसात. ह्या फ्लॅटांनी आनंद कुमार हाय प्रोफायल चलयांची आनी गिरायकांची रावपाची वेवस्था करतालो. 4 ते 5 पिक्चरांनी आनी कांय टीव्ही सिरियल्सांनी काम केल्ल्या कांय एक्ट्रेसांचो आनंद कुमारा कडेन वेव्हार चलता म्हूण म्हायती मेळ्ळ्या. आनंद कुमार हे चलयां खातीर 50,000 ते 20 लाखां मेरेन पयशे घेतालो. आनंद कुमार ह्या पयशांतले 50% आपल्याक जाल्यार उरिल्ले 50% ते चलयांक दितालो. गोंय पुलिसांतल्या एका सिनियर पुलीस अधिकाऱ्यान प्रुडंटाक दिल्ले म्हायती प्रमाण हे एक्ट्रेस आनी मॉडेल्सांक सदांच काम मेळना, मात तांकां मुंबय रावपाक आनी दीस काडपाक पयशांची गरज आसता. तांचे हे परिस्थितीचो सेक्स रॅकेटांचे मध्यस्थ वापर करतात. आनंद कुमाराच्या डायरेंतल्या गिरायकांच्या नांवांचो सध्या गोंय पुलीस तपास करतात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. 7 राज्याच्या 27 सिटांच्या राज्यसभा निवडणुकीत भाजपान आघाडी घेतल्या. 7 सिटां जिखून समाजवादी पार्टी दुसऱ्या पांवड्यार आसा तर काँग्रेस तिसऱ्या पांवड्यार आसा. व्यंकय्या नायडू, अमर सिंग, कपिल सिब्बल, मुख्तार अब्बास नकवी, जयराम रमेश, ऑस्कर फर्नांडीस, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन ह्या सारखेल्या दिग्गजांक जिखपाक येस आयला जाल्यार पत्रकार MJ अकबर, मिडिया बॅरल सुभाष चंद्रान आपली खाती उगडल्यात. शिवाजीचे वंशज संभाजीराजे छत्रपतीक राज्यसभेक नामांकन केला. So people can talk. It's a political war. It's all right. It was extremely fair. I loved it because I think I was the one lady amongst all the men here. There were stalwarts of politics who were there fighting against me, and extremely kind and generous as well. So in the end, ma'am, would you be a little bitter that you lost if you did, or would you say that you gave a good fight to Mr. Sibbal? No, I think I gave a good fight, and at least from what I understand, a lot of them had sleepless nights. With one 37-year-old Preeti Mahapatra, who's come all the way from Gujarat, married into Orissa, lives in Mumbai and fighting an election in UP. So I think it was brilliant, and it's a lovely message to all the youngsters of this country that the Constitution of India gives me the right to fight this election. And I'm very happy. It was a brilliant experience, and it doesn't stop here. I will keep coming back to Uttar Pradesh. I'm not leaving Uttar Pradesh. I was about to ask you that. You're going to come back here? No, yes, of course. I found Uttar Pradesh to be extremely enigmatic, and I would personally like to thank all my proposers and voters who have voted for me in this election and made it so competitive. और स्थानीय भारतीय जनता पार्टी इकाई को आने वाले दिनों में केंद्र में जो भी राजस्थान संबंधित विषय है उसमें राजस्थान को भला करने के लिए पूरा प्रयास करें. वोट से लेकिन उन्होंने 2 कैंडिडेट खड़े किए. आज भी उनके पास सिर्फ एक ही कैंडिडेट के लिए वोट थे राज्यसभा के लिए, और सरप्लस सिर्फ 7 थे और जीतने के लिए 34 है. तो उनके पास 27 MLAs कम थे. तो किस तरह से उन्होंने तोड़ फोड़
करने के लिए पूरे हथकंडे इस्तेमाल किए तो 18 तक वो पहुंच गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमको जो कमी थी वो हमारे दूसरे सहयोगी दलों में किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 1 देकर वो हमारी कमी को पूरा किया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो रीजनल घेऊया एक विराम।